उत्सव ह्या कोंकणी ऑडिओ सीडीची विक्रमी विक्री चल्ल्या. सीडी रिलीज केल्या तेन्ना सावन 5,000 सीडी खपल्यात म्हणून दामबाबाचे घोळे संघटनेचो वांगडी दामोदर नायकान सांगलें. गितांचे दिग्दर्शन अशोक पत्कीन केलां. उत्सव ही सीडी सोबीत गितांचो एक झेलो आनी ताका लोकांनी मोगान आपणायलो म्हणून दामू नायकान खोस उक्तायल्या. तो म्हणटा गोंयांत पयलेच फावट ऑडिओ सीडीक असो उफाट प्रतिसाद मेळ्ळा. ही सीडी रिलीज करतना तांणी ताचे वांगडा 4 GB स्पेस आशिल्लें एक खासा पेन ड्रायव्ह कार्डूय दिल्लें. ती उत्सव ही सीडी जो रिकॉर्ड ब्रेक सेल सध्या जाल्लो आसा. उत्सव सीडी करपाक जवळ जवळ 1.5 वर्स लागले खरें, पण ज्या वेळाचेर ती आमी लोकार्पण सुवाळो हांगा केलो त्याच दिसा ती 2,500 सीडी थंयचे थंय ऑन कावंटर विकत गेले. म्हाका दिसता तो एक रिकॉर्ड जावं कारण कोंकणी हेची सीडी इतले प्रमाणान प्रोडक्शन करप आनी त्यो मार्केटान घालप आनी ते सुद्दां वेवस्थीतपणे मॅनेजमेंट करून आनी म्हाका सांगपाक आनी खोस दिसता की विदीन 6 days 5 days एक्चुअली एट द एंड ऑफ द 5th डे आमचे टोटल 4,000 सीडीज ह्यो लोकां पर्यंत पावल्यो. तो खूब खोस दिसता की 10,000 पर्यंत मोख आमची आतां ती वतली. लोक आयकून माउथ पब्लिसिटीचेर एकमेकाक सांगत आसा आनी त्याच बरोबर जें पयल्याच फावटी केल्लें आसा पेन ड्रायव्ह कार्ड रिडर हो धाकटो तो सुद्दां कार्ड रिडर लोकां कडेन वेवस्थीतपणे तितले ते हातूंत भितर पावत आसा. एक सिस्टमॅटीक कोंकणीचे दायज फुडें व्हरप त्याच बरोबर एक कल्चरल हें तयार करपाचो जो प्रयत्न आसा ताका लोकांनी खूब तोखणायला. राष्ट्रीय पांवड्यार पदकां जोडपी स्विमर आनी डायव्हरांचो गोंय स्विमींग असोसिएशनान शेनवारा भोवमान केलो. हालींच जाल्ल्या सब ज्युनियर आनी ज्युनियर सर्तींत गोंयाक 8 मेडलां मेळिल्लीं जाल्यार पोरूच्या सर्तींत 5 पदकां मेळिल्लीं. अंदू नॅशनल गेम्सांत तलाशा प्रभूक कांस्य पदक तशेंच पोरू राष्ट्रीय सर्तींत रुप्या पदक मेळिल्लें. ताचोय भोवमान जालो. Currently, I've taken a little break so that I can answer my final year BA. I'm doing it through correspondence, so I found out like this is the best year to like finish it off and just graduate, and then maybe I'll come back to like swim. So just taken a mini break, and then I shall like. But your practice is you're continuing with the practice, or? Yeah, I'm still training in Bangalore itself. How much period will not be there? 1 year? Or? Currently it's been 6 months that I've not been in Bangalore. I have my last exams in October. I'll be answering in Penang, I guess. And after that I'll be going back to Bangalore by January, I guess. So I'll start training again. So next season you will be there in the swimming? Yeah. गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळात आतां आलेक्स दा कॉस्टाक नवो मेंबर सेक्रेटरी म्हणून नेमला. एल्विस गोम्साक बाकीची म्हत्वाची खाती आशिल्ल्यान खंय ताका GFDCक वेळ दिवपाक मेळना म्हणून खंय ताका ह्या पदावेल्यान काडला अशें खेळा मंत्री रमेश तवडकार म्हणटा. केट्स नायडूक कंत्राट वाडोवन दिवंक ना म्हणून GFDCत 2 गट जाल्यात अशें चित्र सध्या दिसूंक लागलां. पूण तवडकार म्हणटा तशें कांयच ना. 3 वर्सां जालीं GFDC अस्तित्वान येत सावन एल्विस गोम्स मेंबर सेक्रेटरी म्हूण काम पळयतालो. पूण ताका अचकीत सरकारान ह्या पदावेल्यान काडून आलेक्स दा कॉस्टाक नवो मेंबर सेक्रेटरी केला. खेळा मंत्री तवडकार म्हणटा एल्विसाक GFDCक दिवपाक वेळ मेळना. एक लक्षांत येयलें की एल्विस गोम्स तसो ताणें काम भरपूर केलां. GFDC जो प्रेसिडेंट आसा की ताजे कडेन जी 2 खातीं आसा ती खूब मोठी खातीं आसा. पूण ज्या प्रमाणान GFDC कडेन एक वेळ दिवपाक जाय आसलो ताका वेळ दिवपाक मेळनाशिल्लो कारण ही मोठी जबाबदारी ताजे कडेन आसा. आनी स्वाभावीकपणे की तो जरी त्या मेंबर सेक्रेटरी नासलो जाल्यार तो इनडायरेक्टली एज ए GFDCचो प्रेसिडेंट ताजो एक मेंबर आसता. टेक्निकल डायरेक्टर म्हूण 1 वर्स बरें काम करूनय
केट्स नायडूचो कंत्राट वाडूंक ना म्हूण GFDCन फूट पडल्या आनी तातूंतल्यान एल्वीस आनी दोतोर रुफिनोचे पेटला अशेंय कावन्सिलाचे वांगडी सांगतात. पूण तवडकार म्हणटा तशें कांयच ना. कावन्सील डिवायडेड ना की कावन्सिलाचे सगळे मेंबर आसा न्ही ती जे युनायटेडली काम करता आनी आमकां दिसता की त्या अजून नेटान वचचें बरें जावचें की त्या दृश्टिकोनांतल्यान की म्हजेंय लक्ष आसा आनी कावन्सील अजिबात डिवायडेड ना. टेक्निकल डायरेक्टर म्हणून अजून नवो मनीस येवंक ना. 1 म्हयनो जालो कॅट्स वचून. तो टेक्निकल डायरेक्टर त्या जाग्यार तितलोच एक्सपिरियन्स हाडपाचे वतीन तुमचे कितें प्रयत्न आसा? न्ही ह्या संदर्भात ते कावन्सिलाचे मेंबर आनी बाकीचे दोतोर रुफीन मंत्रो हांचे कडेन उलोवन आसा न्ही तो बेगींतल्या बेगीन टेक्निकल डायरेक्टर दिवपाचे प्रयत्न करतलो. केट्स वचून आतां म्हयनो जालो तरी ताचे जाग्यार कोण येवंक ना. GFDC कडेन फुडली दिशा थारोवपाची तांक आसा काय ना असो प्रस्न सध्या गोंयकारांक पडला. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट नवाज शेख. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.